आज नेवल आर्ममेंट डिपो ताजो सेक्युरिटी ऑफिसर येवन ताणें एक कंप्लेंट लॉन्च केली आमच्या मुखार की तांचे जे DSC म्हणजे डिफेन्स सेक्युरिटी कॉप्स हाचे स्टाफ थंय गार्ड ड्युटेक आसता, गेटीचेर सेंट्री पोस्टाचेर गार्ड ड्युटेक आसता. त्यांच्या दोगां भितर काल त्यांच्या बॅरेकान जे रेस्ट बॅरेक आसता थंय तांची झगडी जाली. सो तातूंत एक एस मणी म्हणून स्वामीनाथन मणी ह्या नांवाच्या एका DSC जवानान ताच्याच एक कलिगाक एक हार्ड ऑब्जेक्ट तकलेर मारून तो जाग्यार थंय पडलेल्या ठिकाणी तेजी डेथ जाली. हाका मागीर नोटीस करतकच तांच्यांनी नेवल हॉस्पिटल जिवंती आसा थंय शिफ्ट केले, बट ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड. आनी हे इन्सिडेंट जाले अरावंड रातचे 9:30 सुमार. आनी तांच्या दुसऱ्या गार्डाच्या नजरेन ते अरावंड 11:45 तो दिसून आयलो. सो ऑलमोस्ट 2 hours ही वॉज लायंग ऑन द स्पॉट. सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह ब्लिडींग अँड इंजरीज टू द हेड ताची डेथ जावपाचें कारण आसूं शकता. इन्क्वेस्ट केला आनी बॉडी आमी पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा. पोस्टमॉर्टम अजून कंप्लीट जाल्लो ना. जो एक्यूज आसा एस मणी म्हणटा पळय तो ताका आमी अरेस्ट केला आनी ताकाय मेडिकलाक धाडलेलो आसा सगळ्या. झगडी कित्याक लागून जाली कितें कळ्ळें? झगडी इज ओवर अ पेटी इश्यू. दोगी जाण एकाच गार्ड पॉयंटाचेर ड्युटेक आशिल्ले. दोगां भितर दोगी बरोबर जेवल्या. जेवून जातकच बेश्टी फकाणां करून आर्ग्युमेंट स्टार्ट जालें. एकामेकाचेर थापटां मारली आनी मागीर रागा भरून थंय चड व्हडलें स्कफल जालें आनी ताणें ताका काडून कितें तरी हार्ड ऑब्जेक्ट मारलें. वेपन रिकवरी केली ना, अजून पर्यंत जे एसॉल्ट केला ते वेपन आमकां अजून रिकवर जावंक ना.